कदाचित टुरिझम म्हणजे गोंय स्वतंत्र जालें त्या कार्यकाळात मायनिंग आणि एग्रीकल्चर हे दोन व्यवसाय आशिल्ले. कालांतरात एग्रीकल्चर फाटी पडलें आणि मायनिंग आणि टुरिझम हे व्यवसाय फुडें आयले. पण कालांतरान मायनिंगूय फाटी पडलें आणि टुरिझम एकूच उरलें. आणि हे जर सांबाळटले आसत जाल्यार स्टेक होल्डर्स जे आसा दे आर व्हेरी मच इम्पॉर्टंट. हांव जेन्ना स्टेक होल्डर्स म्हणटा आसतना TTE जे आसतले, हॉटेल्स आसतले, ट्युरिस्ट टॅक्सी आसतले, ट्युरिस्ट बाकी सगळे हांच्या शिवाय टुरिझम गोंयांत वाडूं शकना. म्हणूनच तर आमी अतिथी देवो भव म्हणटा. आमी वयर गेल्या उपरांत म्हणजे थंय पळयल्या उपरांतूच भंय दिसता. बट जाका ही खरोखरूच म्हणजे अशा पद्दतीच्या टुरिस्टीक डेस्टिनेशनाचेर येवन ह्या पद्दतीचें करपाक तितकें डॅरिंग लागता. अशा पद्दतीचो टुरिस्ट येता. हांवें जेन्ना ताका विचारलें तर ऋषिकेश ताजें म्हणणें आसा की फॉर एन्युअली 14,000 पीपल्स आर कमिंग स्पेशली फॉर दॅट जम्प. 14,000 लोक वर्साक उडी मारपाक येता. म्हणजे वर्साक तुम्ही विचार करात की म्हयन्याक जवळपास 1200 लोक ते जम्प करपाक येवचे पडले. आमकां फक्त ते सांबाळप हें अत्यंत गरजेचें आसा. हांवें जाल्या उपरांत आत्तां हांव सोपटे कडेन उलयतालो की आतां हें मेंटेन कोण करतलो काय म्हणून. हें जर म्हयनोभर मेंटेन जालें नासत जाल्यार तेजी दशा पळोवपाची उरची ना. आमी हाजेर टिकेट लायतले हें कंपल्सरी आसा. हाजेर कितली ती हांव नकळो, कदाचित ती 100 रुपया आसत एंट्री फीज. बट ताच्या खातीर गोंयकारा खातीर 50% करची. आमचे जे 16 कोटी आमी घालतात हाला 100 कोटी येवपाक जाय. त्या प्रमाणे आमचे मार्केटिंग जावपाक जाय, प्रमोशन जावपाक जाय गोंयचें. की गोंयांत ह्यो वस्तू आसात, खाली कोस्टल बिचीसच आसात म्हणून न्ही. गोंयांत हें सुंदर आणि मयें म्हणटा इतलें फेमस. तुम्ही जाणा एक दुजे गेली पिक्चर जालें हांगा गाजलें सगळें. रस्त्यार बाटली मारपी, सोरो पिवपी असले ट्युरिस्ट नाका. आमकां बरें जाय, रिच ट्युरिस्ट जाय. गोंयचो आनंद तेंच्यांनी लुटचो, गोंयचो आनंद घेवचो. पण गोंयचें गोंयकारपण टिकून